आज आमी हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयिल्ले आसा पणजे पाट्यार चीफ ऑफिसरा मेळपाक. तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा पूण पळयता म्हणून मॅटरा खातीर. पूण प्रत्येक टायमार गरीब म्हणजे गरीब मनीस कसो तेंच्या दारांनी वचचें पडटा आनी तांकां आपले प्रॉब्लेम सांगचे पडटा. हे गव्हर्मेंट जे कितें करता ते खरेंच सारकी करता, लोकां खातीर करता. पळोवपाक वचत हांव म्हाजी पर्सनलूच सांगता. म्हाकाय अशी म्हाजे घरा कडेन 21,000, 25,000, 30,000 सुद्दां बिलां आयिल्लीं आसा. आनी जेन्ना हांव ती फारीक करूंक वचत जावं विचारूंक वचत जाल्यार तेंचे डिपार्टमेंटाचे हांगा आमचे बांबोळेचे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान स्ट्रेट सांगता तुमकां ही बिलां फारीक करची पडटली. ओके केली. मागीर ते सांगतात कितें तुमची जे कितें पळय तुमी वाडयला लायटीची युनीट कितें वाडयला केल्यार तुमी ते आमकां बरोवन दिया. ओके तेंय आमी दिले. सो एक म्हयन्याक आमकां तेणें सांगलें की आमकां तुमकां लॅस करतली म्हणून बिलां आनी आमकां गेले त्या म्हयन्याक 634 बील आयलें. आनी आज परत जाल्यार पळयत जाल्यार 9,000 बील आयलां. हांवूच नको ते कन्फ्यूज जालां बिला पळय. 9,503 रुपया कितें बील दाखयलां. फारीक केलां 8,500 आनी दाखयलां आनी कितलें. सो हें चल्लां कितें तें म्हाका समजना गव्हर्मेंटाचें. आनी सेकेंड थिंग आसा म्हाजे प्रश्न आनी म्हाका अशेंय आयलां म्हाजें हें आतां हांव आवयची गजाल सांगता आवयच्या घराक. आनी म्हाज्या घरा अशेंय कळिल्लें आसा की म्हाका बिलां फारीक करूं नाका म्हणून नो बील म्हणून दाखयलां. सो आतां म्हाका दिसता हें गव्हर्मेंटान आमकां सारकी फोंडान घालपाक चिंतलां काय म्हणून फोन काडून रेडी दवरला आनी आमकां तितून उडोवपाक चिंतलां तें म्हाका समजना म्हणून. सो आतां पळयात तुमी हितून कितें करपाचें तें गव्हर्मेंटाक. हांव खरेंच तांकां उलो मारता की तुमी पळय नाका नाका आशिल्लें नसली जी पळय कामां करूंक पडले आनी ते खरेंच निजाक जे गोंयकाराक कितें जाय आनी जे खरेंच जो बाबडो एक आपले पांय पळोवन हातून सोडटा पळय त्या मनशाक कितें जाय तें तुमी पळोवचें. ती व्हडलीं व्हडलीं आश्वासनां दिलीं तें आमकां फायद्याची कांयच ना. आमकां गरज्यो लायट उदक तें आमकां गरजेचें. सो तितून तुमी भर दिल्यार म्हाका दिसता चड बरें जातलें. सगळ्यांक देव बरो दीस हांव आयज आमी हांगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आयल्यान आमच्या MLA बरोबर वरेश बोरकार सांतांद्रेचो. सो आमकां लोक आतां कितलो तेंप जालो आमच्या MLA घेवन ऑफिसान सगलो लोक आमकां सांगता हे बिलां पासत बाबा आमकां कितेंय तरी कर रे बाबा कितेंय तरी कर. एकलोसो आमचो आमदार हे गरिबांचो उलो आयकोंक आनी तेंच्या आदाराक पावता पळय तसलो. सो आयज आमी हे लोकांचे सगल्याक उलो घेवन आनी सगल्यांचो आमी इश्यू घेवन आयज आमच्या MLA बरोबर ह्या डिपार्टमेंटान येयल्या. इतले ते आमकां युनीट वाडयल्यात लोक बाबडो एकदम पॅनीक जाता ही बिलां भरूंक. सो हे सरकारान कितेंय तरी एक इनिशिएटीव घेवची आनी हे लोकांचेर नदर मारची. आमी गोंयकारां पासत आनी कितेंय तरी करून हे उणें युनीट करून आमकां बिलां मातशें कमी करून दिवचें. देव बरें तर. देव बरो दीस देव. म्हजें नांव जुलियस सालमणे हांगासर पंच मेंबर. आयज आमी विद्युत भवन हांगासर आयलेले आमच्या आमदारा बरोबर कित्याक जायती लोकांची बिलां वाडोवन चोडोन आयलेली आसा. एज अ कंज्युमर म्हाकाय बील येतालें 500 रुपया चोडान चड 500 रुपया कित्याक म्हाज्या घरान AC ना. सो म्हाज्या घरान नॉर्मल फॅन चलता म्हाका AC ना. सो आतां ते म्हणटा जेंकां कोणाक हें आसा म्हणजे कोणाची AC आहा तांकां गरमी वाडल्या कारणान चड बिलां वाडल्या. हांव मानता म्हाज्या घरान AC ना जाल्यार म्हाका पासून बील येयला 1,012 तशें बील येयला. सो ताका लागून हांवूय हांगासर आयलेलो. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां ते लोक आमकां जायते जाण सांगता बिलां वाडल्या चडल्या. दुसरी गजाल म्हणल्यार आतां ते स्मार्ट मिटराचे ते तेंच्यानी लोकांचेर आकांत हाडलेलो. पोलीस तरी हांव गव्हर्मेंटा लागीं मागता पोलीस हे स्मार्ट मिटर हे घालचे पयलीं लोकांक तुमी विचारला काय लोकांक जाय काय नाका. लोक भिलेले आहा स्मार्ट मिटर घातले जाल्यार आमकां बिलां वाडटली चडटली. पूण ते तेंचे जे ऑफिसर आहा ते व्हडले उलयता. ते म्हणटा इट्स अ व्हेरी गूड आयडिया म्हणटा बिलीव मी म्हणटा आमचेर ट्रस्ट करा म्हणटा. म्हाका खबर ना तेंचे खरें ट्रस्ट करपाचो ना करपाक. तुमी पयलीं सुद्दां ही स्मार्ट मिटरां ती पळय काडल्या न्हू पयलीं लोकांक अंडरस्टँड करा आनी लोकांक सारकें उतर दिया आनी मागीर तुमी लोकांक जाय तो घाला. दुसरें म्हणल्यार म्हाका खरेंच हांसपाची गजाल म्हणल्यार जेन्ना हांगासर हांव आयलो ह्या डिपार्टमेंटान जेन्ना आमी कमी आयले पूण पुलीस चड आसले. म्हाका खबर ना आमी हिंगा आयले ते आमी
कोण मर्डरर काय किलर काय कोण आमी कोण टेररिस्ट रे बाबा. ते पुलीस तुम्ही हिंगा देडा तर आतां ना ते सगळे गेला. ते इतले पुलीस कित्याक जाय वयता थिंगसर जेन्ना जेन्ना हो BJPचो सरकार भिता तेन्ना पुलिसांक फुडें हाडून कोण कशी उबी दिता. म्हाका अंडरस्टँड जायना. आमी सादे मनीस गरीब मनीस लोक आयज आमकां त्रास जाता म्हणून हांगासर येयलेले जाल्यार येयलेले पावटी सगल्या ऑफिसान हे पुलीस कित्याक उबे करता. हो CM आमकां इतलो भिवकूट कित्याक म्हणून म्हाका समजना. देव बरें करूं. आयज आमी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट विद्युत भवनान येयले. आमचे सगळे जे आयज आख्खे गोंयभर आनी खास करून सांतंत्रेचे जे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वाडत येयल्यात चड येयल्यात आनी थोड्यांक 2000 थोड्यांक 4000 थोड्यांक 12000 बिल्स येयल्यात. आनी जेन्ना आमी हो विशय मांडलो इलेक्ट्रिसिटी इंजिनियर चीफ इंजिनियरा कडेन तो म्हणूंक लागलो लोकांचे जर घरांनी AC आसता, TV आसता, इंडक्शन आसता. एक म्हणल्यार आयज AC एक नेसेसिटी जाल्लें आसा गोंयांत. जे भाशेन एनवायरमेंट चेंजीस आसा, जे भाशेन पर्यावरण आमचे डिस्ट्रक्शन चलता, ते भाशेन आयज गोंयांत हिटूय वाडला आनी AC कन्जम्पशनूय वाडला. तशेंच दुसरे फॅन नाल्यार आमचे इलेक्ट्रिकल अप्लायन्साचे कन्जम्पशन वाडलेले आसा. आतां जेन्ना आमी एक पॉयंट काडलेलो की चडशे आमचे कन्ज्युमर्स बिटवीन 301 to 400 युनिट्स आनी अबव 400 युनिट्साचे पडटा. आनी तांकां आमी एक पॉयंट आवट केल्लो की बिटवीन 301 to 400 युनिट्स गव्हर्मेंट आमकां 4.54 युनिट्स पर युनिट चार्ज करता आनी अबव 400 युनिट्स 6.60 इतले युनिट पर युनिट ते चार्ज करता. जेन्ना आमी तांकां सांगलें ते चडशे आमचे गोंयकार ह्याच स्लॅबान पडटा. सो तुमी हांकां एक रिलीफ दिवपाक तुमी कितें करतले. सो तेंचे कडेन तो कांय आन्सर नासलो. वयल्यान तेंच्यांनी आमकां सांगलें की चडशे गोंयकार AC यूज करता आनी दुसरे एप्लायन्सीस करता, फ्रीज यूज करता, तेका लागून ते युनिटान पडटा. हांव हे मिनिस्टराक आनी हे डिपार्टमेंटाक विचारूंक सोदता. 2 वर्सां पयलीं ह्याच ऑफिसान एक मिटींग जाल्ली, एक जॉयंट मिटींग जाल्ली बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आनी न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी हे दोन्ही डिपार्टमेंट. तेंच्यांनी कितें एक सांगलेले एक उपाय काडटले म्हूण. रादर देन इन्क्रिजींग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स ते चड फोकस करतले ऑन रिन्युएबल एंड न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीज. पूण आयज मेरेन 2 वर्सां जालीं हो जो एक डिपार्टमेंट आहा न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीज तेंच्यांनी हेजेर कांयच लक्ष घालूंक ना. सी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणटा की लोकांनी सोलर रूफटॉप्स इन्स्टॉल करपाचे आनी दुसरे रिन्युएबल एनर्जीजाचेर फोकस करपाचे. पूण जेन्ना तुमचोच मिनिस्टर जो पावर मिनिस्टर जो ऑल्सो आसता मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी तेणेच हेजेर लक्ष घालूंक ना. आयज तेकाच लागून आमचे कंज्युमर इलेक्ट्रिसिटी कंज्युमराचेर हो भार आयला. कित्याक सगळ्यां कडेन घडोवन येना की आमी 5000 बील फारीक करतले नाल्यार 6000 नाल्यार 12000. सो म्हाका दिसता सुदीन न्हवलेकरान आतां लक्ष दिवंक जाय न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेर आनी बेगीनचे बेगीन तेणें हो डिपार्टमेंट कामाक लावपाक जाय. कित्याक कितले मेरेन आमी हो बर्डन आमी सहन करतले. सो मागता आमचे मिनिस्टरा कडेन सुदीन न्हवले कडेन तूं आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर लक्ष घाल, चड घाल, पूण आतां न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जीचेरूय घाल. तो एक डिपार्टमेंट आहा तुमचो गेडा म्हूण ते मेंबर सेक्रेटरीक तूं आपय आनी ताका विचार आख्खे गोंयभर कितले सोलर पॅनल तेंच्यांनी इन्स्टॉल केल्या, कितले सबसिडीज दिल्या लोकांक. कित्याक आयज फकत सोलर रूफटॉप पॅनल्स आमकां गव्हर्मेंट ऑफिसाचेर दिश्टी पडटा, पूण गोंयकाराच्या घराचेर ना जाल्यार पंचायत घराचेर कितले हे सोलर रूफटॉप पॅनल्स
दिसती पडटा तें तेंच्यांनी एक सांगचें कितले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जातले फ्रॉम दीस सोलर पॅनल तेंच्यांनी सांगचें आनी कितलो आमचे गोंयकारांक हो सोलर पॅनल जर तर आमी इन्स्टॉल करतले हे आमकां कितलो बेनिफीट मेळटलो तो. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.